भारताच्या जेरेमीन उखल्लो भांगरा भार राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत वेट लिफ्टिंगात भारताक आनीक एक भांगरा पदक 67 किलो गटात नोंदयलो विक्रम। मुंबईचो गुंड विक्रांत देशमुख उर्फ विकीक गोंय पुलिशेन केली अटक। खून, दरोडे, खंडणी अशा 33 गुन्यांवांनी आसा सामील। काणकोणा ढगफुटी, भाता शेतां गेली व्हांवन, शेतकारांचेर आयला हावळ। शिवसेना खासदार संजय रावताक ईडीन घेतलो ताब्यात। पत्राचार घोटाळो प्रकरणात केली कारवाय। हर घर तिरंगो अभियानात जायत वांटेकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे देशवासियांक आवाहन। आणि ड्रंक अँड ड्रायव्हाचेर सीसीटीव्हीची नजर, आयच्यान कारवाय, दंडात्मक वा बंदखणीची तजवीज।